नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नाईक। आता पळोवया कांय वेंचीक खबरो। दर्यादेग नियमांत सुदारणा करपाचो नाद केंद्र सरकारान तात्काळ फाटीं घेवचो। गोंयच्या साबार बिगर सरकारी संस्थांनी शिटकावणी दिल्या। कांय राजकीय पक्षांनी तांकां तेंको उक्तायला। नवे सुदारणेनुसार बांदकामावयली 500 मिटराची बंदी 50 मिटरांचेर देंवयल्या। सरकारान सीआरझेडच्या मसुद्याक मान्यताय दिल्या म्हूण बिगर सरकारी संस्था आनी राजकीय पक्षांनी एकठांय येवन सरकाराचो विरोध केला। त्या चाळवल्यात। इतलो विरोध करून लेगीत सरकारान तांकां आडनदर केल्यात म्हणून ते दुखावल्यात। It is not in the interest of the public, it is not in the interest of fishermen, it is not in the interest of ecology, it is not in the interest of tourism in the state of Goa. Therefore, it is a totally malified notification. Either through public protest, through the assembly or through litigation, we will ensure that the ministry will not have its way as far as reduction of this 200 meters is concerned. We have other problems, like they have excluded the Kazans again. The Kazans were included as no development zones in 2011. A special case was made out to include Kazans and to have a management plan for Kazan areas. That has been dropped in the draft notification, which means that the real estate lobby is wanting to get very keenly into the Kazan area. So it appears as though the Ministry of Environment is seriously committed to ensuring that no coastal zone management plans are approved at all. Because when that is done, there is ample opportunity to keep on approving in the grey areas and to say that this is the law, that is the law, this change is being made, this notification has been issued. So we are very clear that this notification is totally malified. See, if this act comes, we the shack owners will be derived from our livelihood. The shack owners are within the 50 meters. If this shack goes, what will happen is that big structures will come out, and the shack owners will have no place to erect the shacks. All the hotels, all the 5-star hotels which will be coming up there will have the frontage to the beach, where we have already seen in Baga as well as in Sikerim. Wherever the 5-star hotels are there, we the shack owners are not allowed to put up the shacks. So we will be the first target of the government. Now you look at the infrastructure that is available. There are no plans for the Pollution Control Board to monitor the sewage treatment plants. The sewage treatment plants of these hotels are not functioning as they are supposed to function, and so therefore sewage is actually going into the river. Our rivers are contaminated. So keeping this in mind, they should not further mess up with the CRZ area. या आंदोलनात विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षही एकठांय आयल्यात। ऐकात ते कितें म्हणटात ते। Goa Pradesh Congress Committee has demanded that governmentan issue at village level discussion जावचे, at पंचायत level हेजे डिस्कशन जावचे, तेच प्रमाणे जिल्हा परिषद म्युनिसिपालिटी लेवल्स आणि सगळ्यांक महत्वाचे म्हणटा ते येता ते आमच्या विधानसभाची जी असेंब्ली आसा तेन्ना ह्या टॉपिकाचेर ह्या इश्यूचेर डिस्कशन जावचे। आमी ह्या बाबतीन निशेध करता सरकाराचो की लोकांक मतीन घेना आसतना तांच्यांनी हें फुडें धुकलपाचो यत्न केला म्हणून। आम आदमी पक्षान एक 15 दीस पयलीं ह्या विशयाचेर हायकोर्टान एप्लिकेशन घाला। सेंट्रल गव्हर्मेंटाकसून पंचायत डायरेक्टराक एक सर्क्युलर आयिल्लो की ऑन CRZ नोटिफिकेशन 2018 प्लीज डिस्कस दीस इश्यू एस्पेशली विथ कोस्टल बेल्ट पंचायत एंड म्युनिसिपालिटीज। वो पंचायत डायरेक्टरान सर्क्युलर लिपोवन दवरलो। फक्त बॅगां घेवपाचें काम ह्या सरकार करता आनी कोणाचें बरें करपा खातीर हें सरकार वावरना। आमी परतून एक फावट हे CRZ 2018 फुडें धुकलपाचो यत्न करता म्हणून गोंय सरकाराचो निशेध करता। पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब। येवपी लोकसभा वेंचणूक खंयचेय परिस्थितीन जिखपाकूच जाय, सत्ताधारी युती सरकारान सामकें मनार घेतलां।
गोंयच्या राजकीय मळावयली मोठी वोट बँक म्हळ्यार भंडारी समाज. ही बँक सत्ताधाऱ्याकडे ओडपाक श्रीपाद नायक, विनोद पालयेकर हांणी यत्न करपाक सुरू केला. भंडारी समाज इज व्हेरी एम्बिशियस. एट द सेम टाइम आम्ही आयज मिटींग घेतल्या आयज फिगर जाला. According to me, it has to mainly focused on the ground projects. भंडारी समाजांचे फाटल्यान लोक उरल्या हांकां फुडें हाडपाचें. There are very good students, but because of lack of funds, lack of channelization तांकां जायना. So that work first I believe भंडारी समाज should do. मंत्री सुदीन ढवळीकर कमिशन घेता हे सिद्ध करचें. आमीच ताचो मंत्रीपदाचो राजीनामो घेता, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष म्हणटा. सुदिनाचेर हो आरोप मंत्री गोविंद गावडेन केला. तशेंच भाजपाक येता ते लोकसभा वेंचणुकेत तेंको जाय जाल्यार गोविंदाक मंत्रीपदावयल्यान काडचो अशेंय मोगो म्हणटा. भौशीक बांदकाम खात्यात भ्रष्टाचार चल्ला देखून मोगोचो मंत्री सुदीन ढवळीकरान राजीनामो दिवचो अशी मागणी पर्रीकार सरकारांतलोच दुसरो अपक्ष मंत्री गोविंद गावडेन केल्ली. पूण ताचेर सुदीन स्वता कांयच उलोवपाक सोदना काय दिसता. ताचे बदला ताणें आपले फोंडेचे मोगोचे फुडारी आनी मडकय मतदारसंघातले पंच सरपंच हांकां मुखार काडपाक सुरवात केल्या. एके पत्रकार परिशदेत फोंडेचो मोगोचो गट अध्यक्ष अनिल नायक कितें म्हणटा तो पळयात. दुसरें म्हणजे तो म्हणटा कमिशन खाता. कमिशन ताणें सांगचें, खंयच्यान खाला तें कमिशन सांगचें ताणें. आमी सुदीन ढवळीकराक रिजायन दिवपाक लावता, ताणें प्रूव करचें. कळ्ळें न्ही. कसलेंय बेताल वक्तव्य उलोवचें न्ही. आनी दुसरो म्हणजे भाग तो आसा तो कलीग तेजो मिनिस्टर कॅबिनेट, हो कॅबिनेट मिनिस्टर आसा. हें ताणें उलोवपाक ताका सोबना. आनी कितें जाल्यार सुदीन ढवळीकराक मनोहर पर्रीकाराचो पूर्ण पाठिंबा आसा. ही पत्रकार परिशद जाली आयतारा आनी फाटोफाट दुसरी सोमारा सुदिनाच्या मडकय मतदारसंघातल्या पंच सरपंचांची. तांणी तर फाटल्या दारांतल्यान भाजपाक धमकीच दिल्या. फुडले लोकसभा वेंचणुकेत मोगोचो तेंको जाय जाल्यार गावडेची मंत्री म्हूण बिटकी कवळात. शिष्टाचार म्हणून आसता. एकूच मंत्रिमंडळांत आसल्या कारणान हो शिष्टाचार तांच्यांनी पाळपाचो आसता. एकामेकाचे चिकलफेक करून कांयच फायदो ना. पूण ह्या मंत्र्याक दिसता फक्त आपली पब्लिसिटी करची. सेंट्रलांतल्यान किंवा तुजे हे 1 वर्साच्या कारकिर्दींत तुवें कोणाक कितें उपयोग करून दिलो हेचो ताणें पयलीं उलाढो करचो. उगीच आरोप करचो म्हणून आरोप करचो न्ही. त्याच प्रमाणे आमी भारतीय जनता पक्षाचे आमी आतां हे सरकार चलयता तेंच्या मतीन आमी भारतीय जनता पक्षाकूय आमी सांगपाक सोदता की येता ती लोकसभा निवडणूक आतां सामकी जवळ आसा. सरकार ऑलरेडी भोवमतान आसा. खरीच ह्या मनशाची गरज आसा काय ना गरज आसा हेचो विचार करपाची वेळ आयिल्ली आसा. कारण एमजी पक्ष आतां कितलेशे वर्सां जालीं भारतीय जनता पक्षा बरोबर सरकार बरे तरेन चलयता. पूण अशें जर विघ्न सोडून तशें आसा जाल्यार कदाचित आमकांय विचार करचो पडटलो की फाल्यां लोकसभेची निवडणूक आसा. भाजपातलो वरिष्ठ मंत्री फ्रांसिस्को डिसोजा आणि उपसभापती मायकल लोबोची जाहीर झगडी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान जाग्यार घालता म्हणसर 8 दीस पसून जाल्ले नात. हे वटेन आता अपक्ष मंत्री गोविंद गावडेन मोगोचो मंत्री सुदिनाची जाहीर लज काडपाक सुरवात केल्या. जाल्यार सुदीन पंच सरपंचाच्या खांद्यावयल्यान फार मारपाक लागला. आता परत तांचे मदीं पर्रीकार पडटलो आनी सुदीन स्वता ताचेर जाल्ल्या आरोपांक जाप दितलो. कारण गोविंद गावडेन खंयच्या तराक वचून आरोप केल्यात ते परत एक फावट पळयात. म्हळ्यार हे PWDचें डिपार्टमेंट जाल्लें आसा, त्याच हजामगिरीचें डिपार्टमेंट जाल्लें आसा. हांगा हें चोरांचें राज्य जाल्लें आसा. लोकांच्या टॅक्स पेयर्सांच्या पयशांचेर हांगा लूट चलिल्ली आसा. प्लॅनिंग नासतना सद्या सगळे कामां आसात. 18 वर्सां जालीं हो PWD मंत्री आहा. ते कडेन जायना जाल्यार तांणी राजिनामो दिवचो. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. पुलिसांच्या दुटप्पी वेव्हारावयल्यान साश्टीकार चाळवल्या. थळावे तरणाटे बेकारींतल्यान भायर सरपाक शेतान पिकयता ते रस्त्या कुशीक बसून विकता. पूण फातोड्डेच्या पुलिसांनी तांकां धरपाक सुरवात केल्या. रस्त्या कुशीक चलता तो गडगडो मात कोण बंद करिना. फाटले कांय दीस फातोड्ड्या पुलिशेन रस्त्या कुशीक माल विकतल्यांक अटक करपाक सुरवात केल्या. हे निमित्त जाले ते आयतारा पुलिशेन कुट्टोरेच्या मॅकलम फर्नांडीस नांवाच्या एका तरणाट्याक गाडयेन घालून घरचे आंबे आनी नाल्ल विकतालो म्हूण अटक केली. पयलीं पुलीस ताका सोमाराक कोर्टांत उबे करतले म्हूण राविल्ले. मागीर अचकीत ताका आयतारा मध्यान राती सोडून दिलो. पूण तरीकूय लोक चाळवले.
खासा करून थळावे राजकारणी. पयलीं 4 जाणां केल्ले, पयलीं 7 जाणां केल्ले, 8 जाणां केले. ते रोडार रावन फ्रूट्स विकता पब्लीक ऑब्स्ट्रक्शन करतात, हँड कार्ड्स घे जावं कार घे. ताका लागून तांकां आमच्या 34ची केस केल्ली आनी तांकां सांगलें थिंगा पोतून रावं नाका म्हणून, रोडार ऑब्स्ट्रक्शन करनाका म्हणून. 34 रोटीन कोण बॅगर्स आनी कोण रावताय रोडार रावताय, थिंगा सिग्नला फुडें ओल्ड मार्केटां थिंगा रोडार रावन बॅगर जावं बॅगींग करताय. तेंचे खातीर आमचो स्पेशल ड्रायव्ह स्ट्रायक केला. 34 रोडार कोण उरचें ना म्हणून. बट एक्चुअली म्युनिसिपालिटी सोपो घेता आनी हाव म्युनिसिपालिटी ओनली कॅन डायरेक्ट द पुलीस टू अरेस्ट हिम आनी तांकां बाकी दिश्टी पडना. बरें स्टेडियमा कडेन जॉगिंग ट्रॅका कडेन आडसर विकता, बेलपुरी विकता, हे दिसान ते मोके विकता, ते दिश्टी पडना काय म्हणटा. आनी म्युनिसिपालिटी कॅन टेक द सोपो. When they are taking a sopo, how you can say that it is illegal? गोयचो तरणाटो भायर सरून आपले स्वताचे एम्प्लॉयमेंट करता हें पळोवपाक शकना जाल्यार ह्या सरकाराक कांयच रायट ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाचे बद्दल आनी मेक इन इंडियाचे बद्दल उलोवपाक. दुसरी गजाल म्हणल्यार तेणी जो आपल्या भाटान जाताले ते आमे विकतालो खंय तो. इलिगल एक्टिविटीज लायक गडगडो सकयल्या बाजारात चालू आसा तो काडात. सेकंड जी आमची गोंयकार लोक रस्त्यार बिझनस करतात, बारीक गोंयकार सामान्य जो आपल्या शेतान भाटान रोवन विकतले तेंचेर तुमी 34 करपाचे बंद करात. जो आमचो PI आसा नवलेश देसाय ताका आमी सांगलां की एक आमी आतां एक्टिविटी करपा जाय ताजे अंडर मिशन फातोर्डा साफ हे घेवन आमी मुखार वतले. फातोर्डा भितर गडगडो चलता मोठ्या प्रमाणात, फातोर्डा भितर मोटको चलता मोठ्या प्रमाणात, कांय जाग्यांचेर भरपूर ड्रग्साचे आमी आयकुपा आयलां. हे सगळें साफ जावपा जाय आनी ताणें सांगलां आमकां आमी फूल कॉपरेट करतले म्हणून. आमी पळयतले, आमी प्रत्येक कडेन वतले, ताका सांगलां आमी प्रत्येक कडेन वतले, फोटो मारतले, धाडटले आनी तो एक्शन घेतली म्हणून. फातोर्डेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. दोग-चूग जाण एकठांय जावन कामाच्या सोदांत घरदार सोडून गोंयांत येता, खंय तरी काम मेळयता, पूण उपरांत पयशाच्या वेव्हारावयल्यान दोस्त ना रहा अशी परिस्थिती जाता. एकामेकांची बोडकां फोडटा, खूनय करता. वाका असोच एका कामगाराचो खून जाला. पुलिसांनी 6 वरां भितर दुबाविताक अटक केल्या. वारका एके बांदकाम सुवातेचेर झारखंडचो कामगार थाड्डेस बारकाचो खून जाला. पुलिशेन 45 वर्साचो मूळ झारखंडचोच इग्नेशियस मिनीक अटक केल्या. पयशां खातीर ताचो खून केला म्हूण पुलिशेक तांची चवकशी करतना सापडला. They had informed that at his construction site there is a one labor murdered by unknown person. Name of his labor is Rajesh Bara, age 36 years, resident of Simdega district, Jharkhand. Accordingly, we forensic team, my PSI officers, LIB team, plus SDB Margaon visited the spot, verify the fact, and we rounded out 6 to 7 people. After interrogation of the laborers, we come to zero down and we found the accused. The name of the accused is Ignatius Minch, age 41 years, resident of Simdega district, Jharkhand. He has confessed about his offence. The motive is about the money. It is happened in the yesterday night. Weapon of the assault is the wooden rafter, measuring around 60 to 70 meters, which is attached from the scene. Excuse terror erection of the deceased has been done by our bit staff. That is the most valid point for us for detection of this case. आज वारका हे जे कन्स्ट्रक्शन चलता ह्या कन्स्ट्रक्शनाचेर जे काम करपी मनशांनी आपल्याल्याच मनशाचो मर्डर केल्ले आसा. हांगा एक जाता की हे जे लेबर येतात ह्या लेबरांचे आयडेंटिफिकेशन कांयच उरना, चडशे लेबरांचे उरना आनी थोडे लेबरांचे उरता. वारकाच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. बलात्काराक बळी पडिल्ले सांत चलयेचें नांव उक्तें केलें. कायद्यानुसार हो गुन्यांव. प्रतिमा कुत्तेनो विरोधात सबेरा संस्थेन पुलीस कागाळ केल्या. जाल्यार महिला काँग्रेस अध्यक्ष म्हणटा आपल्या विरोधातले हे राजकीय षडयंत्र. सरकारा विरोधात आपले तोंड बंद करपाचो यत्न. आज आम्ही पणजे पुलीस स्टेशनार महिला पुलीस स्टेशनार एक कंप्लेंट दिल्या. कित्याक तर कुतिनो जी काँग्रेसची महिला प्रेसिडेंट आहा तिने ह्याच्या पयलीं सुद्दां एक बायलेचे आनी भुरग्याचे फोटो बिटो काडून तेजी वुमन पुलीस महिला कमिशनान कंप्लेंट दिवन तेजे वॉट्सअपाचेर फेसबुकाचेर सगळ्याची तेजी आयडेंटिटी तेजें नांव सगळें दाखोवन त्या बायलेची आनी त्या भुरग्याची लज काडलेली. तेन्ना ताका हांवें सांगलें बाये तूं आदोगाद तूं अशें करपाक जायना म्हणून. ओके म्हणून ते गिरले. आज पळयलें आजूय तशेंच तेणें एका विक्टिमाचें तशेंच नांव घालून तेजो गांव गोडो सगळें सांगून एक बायलेची अशी लज काडप कायद्यान हें बरोबर न्ही. I challenge
to reveal and show if Pratima Kutin or any of the Mahila Congress has revealed that minor's name or exhibited that girl's photograph. Eyes Sakani, da Varancher Sakun, till 2 o'clock. I was getting calls. I was getting calls from the top police officers of Goa. I got calls from North District Police Station. I got calls from South District Police Station. I got calls from Crime Branch. And I don't know what is my fault. I think my fault is that I'm fighting for the Goan girls. I'm fighting for the Goan women. I would not like to reveal the officers' names. They're the top officials, because I feel somewhere the pressure is coming from the Home Department. My only thing is, please don't try to divert the issue. Let's fight to give justice to the Goan girls, to the Goan women. Don't try to use that pressure. I've got 15 phone calls from 4-5 different police officers, including from the crime. I would not like to reveal their identity because I respect, and I know it is not their fault. Because one person was like, "Patra, म्हाका कित्याक phone केला? ना तुवें कोणाचे विक्टिमाचे रिवील केला? पात्रा म्हाका सारकें सांग कितें?" दुसरो रोखडो 15 मिनटान फोन मारता, "प्रतिमा बाय, तूं खंयचे तरी पुलीस स्टेशनार गेल्लें आनी तुवें पुलिसांक एक्यूज केलां." आनी म्हाका खंयच्यान फोन येता, "ना तुजेर कांय ना, आनी कोणाची कंप्लेन आयल्या." सो वॉट इज दीस गोईंग ऑन? इज दीस टू मेंटली प्रेशरायज मी, टू मेंटली हॅरेस मी? पहिली ते चौथी मेरेन 86 विद्यार्थी, पूण तांचे खातीर फकत 2च कायम शिक्षक. आवश्यक आशिल्ले आनीक शिक्षक 8 दिसां भितर दिवचे, नाजाल्यार भुरग्यांक घेवन 17 तारखेच्यान वर्गाचेर बहिष्कार घालता. सरकारी प्राथमीक शाळा उजगांव धावशिरेच्या पालकांनी शिटकावणी दिल्या. पालकांनी आनीक टिचराची मागणी केल्या कारण तांचे खातीर विद्यार्थ्यांक त्रास जातात. शिक्षण खाते तांच्यो मागण्यो काना मनार घेनात अशें ते म्हणटात. पोरूय हीच मागणी घेवन पालकांनी आनी विद्यार्थ्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घातिल्लो. शाळेक जर तुमी टिचरूच दिवपाक तयार ना जाल्यार ती शाळा वाचोवपाची कशी? ते मेन हें आसा न्ही. 86 भुरग्यांक जर तुमी 2 परमनंट टिचरी दिवपाक तयार ना जाल्यार स्कूल चलोवंक शकना. आतां 3 वर्सां जाली फक्त हेच प्रॉब्लेम तेंचो, टिचरी आमकां सारक्यो परमनंट. हे शाळेक लागून पूर्वी एजिटेशन केलें केल्या नंतर मागीर आमकां तेजो रिजल्ट मेळ्ळा की टिचर धाडून दिला. म्हळ्यार सरकार कितें म्हणटा, शाळा तुमी मराठी शाळा चलया पूण शिक्षक दिवपाक आमकां रेडी ना ते. आमी भुरग्यांक हाडटा. आनी दुसरी गोश्ट कितें जाणा, थोडे आतां 4 जाण भुरगे ऑलरेडी लिव्हिंग घेवन गेल्ले आसा, कित्याक जर हांगा टिचर ना म्हणून. आनी आतां दुसऱ्या पेरंट्सांनी बी ठरयलां की बाबा ताराबाई नियर बाय स्कूल आसा, तेंच्यांनी हांगा ट्रान्सपोर्ट दिता. भुरगे पेरंट्स रेडी आसा की तांकां थंय धाडपाक. पूण हांवें तांकां रिक्वेस्ट करून दवरल्या की हेडीएन सांगला त्या प्रमाणे टिचर धाडटा म्हणून दवरलें, नाजाल्यार ते बी भुरगे वतले. स्ट्रेंथ कमी जातली, शाळा बंद पडटली. आमकां बेगींतले बेगीन 2 टिचर धाडून दिवपाचे. 8 दिसां भितर तुमी आमकां टिचर धाडून दिवपाचो, परमनंट टिचर. नाजाल्यार आमी 17 तारखेच्यान बॉयकट करतले. म्हणजे जे पेरंट्स आनी भुरगे आमी क्लासाच्या भायर बसतले. उजगांवच्यान खबराकार कृष्णा नायक. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सध्या पावसाचे दीस, तरी ह्या दिसांनी 4 कडेन उजो लागपाच्यो घडणुको कुंकळ्यांक घडल्यो. आयतारा रातीकडे देमांनी एका घराक उजो लागलो. घरधनी म्हणटा उजो कसो लागलो तें कळना, पूण सुमार 2 लाख रुपयाचें नुकसाण जालां. कुंकळकार आतां उजो पालोवपी दळाची मागणी करता. हे घर देमानीच्या फ्लोरी कुतिनूचे. उजो लागलो तेन्ना घराचे धनी न्हिदिल्ले. नशीब बरें म्हूण कोणाक कांय जालें ना. शेजारी मात धांवन आयले आनी उजो पालोवपी दळ पावचे आदीं तांणी उजो पालोवपाक यत्न केले. ते खबर ना, पूण एक दिसा म्हज्या घोवा कडेन नळ बी फुटले ते तेणें आयकिलें आनी मागीर म्हाका म्हणून लागलो फ्लसी उठ उज लागलो. मागीर हांव धांवन येयली जाल्यार मागीर हांवें मोठो रॉन मारलो. आमगे पंप आहा, पंप ऑन मारलो आनी हे मुगे शेजारी ऑफिसाक गेल्यो. बेगबेगीन तेगे देत दोडायलें आनी बेल मारलें. तें धांवन येयलें. रोखडें फायर ब्रिगेड फोन केलो तेणें. तेपल्यान मुगे नेबरीन रोखडें उज ते मागीर पेलान पालयलो. 2 म्हळ्यार उज उणी जालो. मागीर फायर ब्रिगेड येतरी मागीर ते व्हडले हेंगान सगलें मागीर हें केलें. जायतें लुकसाण जालां. मुगे टीवी बी गेली, हिंगा आहलो दवलो कडेन ती सगळी गेली. कोणें 2 लाख म्हाका लुकसाण जालां की तूं सगलें आख्खें मुगे गेलें सगलें.
हिंग उज लागलो तो खबर आसतलें की काल देमाने उज लागलो, तेजे पयर हिंगा गणपती देवळाडेन थंय उज लागलो, तेजे पयर हिंगा आमचे जुजागाळी लागलो, थिंगाय एक मुस्लिमां घर आसलें ते गेलेले आसलें आनी काल हें जालो. आमकां हिंगा बेगीचे बेगीन एक आमकां फास्ट पावपाची अशी एक आमकां फायर ब्रिगेड जाय. आमकां ही आमची एक मागणी आसा. कितले तेंप जावन आमची मागणी आसा ते राजन बाबान आमच्या MLA आसतना तेन्ना ट्राय केल्ली की हाडपाची आनी एक्वायर पसून जागो जावन आसा तो सुद्दां तेणी गोवोरमेंटान जर एक्वायर केल्लो आसता तर फुडाकार घेवन जर केले जायत आमकां बेगीनचे बेगीन आमकां फायर ब्रिगेड हाडचे आनी आमचें हें पळय लुकसाण जाता तें सेफ जातलें. कुंकळ्ळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. गुळेली 70 चलयेक अपघाती मरण आयलें. 23 वर्सांचे पूजा मेळेकार आपले स्कुटरी वयल्यान वताले. अचकीत गव्या रेड्यान रस्त्यार उडी घेतली. गव्याच्या धपक्यान पूजा स्कुटरी वयल्यान रस्त्यार शेवटले आनी संवसाराक अंतरले. थळावे म्हणटा रानटी जनावरां पासून आमकां संरक्षण दियात. लोकांनी रोखडोच हे घडणुकेचो निशेध केलो. DCF कुलदीप शर्मा आड कारवाय करची अशें तांणी मागला. तो असक्षम आनी असंवेदनशील अशेंय ते म्हणटात. तशेंच हाचेर बेगोबेग उपाय काडचो अशेंय तांणी मागला. सरकारा कडेन डिमांड आसा म्हणजे सरकारान कितें करपाचें, लोकांक त्रास जावंक जायना, पब्लिकेक कांयच त्रास. लोक रातचे कामाक वयता येता वयता, रातचे आतां जनावरां भोंवता, पूण तेजेर अजून गव्हर्मेंटान काय फॉरेस्टानूय काय काडना, गव्हर्मेंटानूय कांयच हे करूना, फक्त आश्वासनां दिल्या पूण एक्शन कांयच घेवना. हो आतां तिसरो एक्सिडेंट जालो, एक बायल मेली आनी कोण गोंयान मारले, पूण सांगना पयशे दिले म्हणून काय हे जायना, मनीस मेळना. आतां म्हणटले हे चेडू मेला, ते चेडू आतां अशी 20-22 वर्सांचे आसतले, तेजे फुडें लायफ आवय बापायन कितले त्रास काडलेले आसतले तेका लागून. पूण ते आतां तेका पयशे दिले, एक समज 1 कोटी सुद्दां दिले न्हू ते चेडू मेळटले. आतां गव्हर्मेंट करतलो 5 लाख दितलो तेका, पूण ते पयशे दिले म्हणून जाल्यार ते चेडू मेळटले. एक समज म्हाजेच भुरगे आसतले मेले जाल्यार ते परत मेळटले. भुरग्याक लागून कितले त्रास काडचे पडटा, कितें ते कोणाक कळपाक जाय. हे आश्वासनां दिता पूण हें काय ना, सगळे सांगता आश्वासनां दिता. स्थानिक आमदारा कडेन कितें मागणी आहा तुमची? स्थानिक आमदारान लक्ष घालून हे जे फॉरेस्टाचे हेका जनावरांक बद्दल जे त्रास आसा ते खूब हे करचे. वाळपयच्यान खबराकार महेश गोवेकार. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.